नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। घराबाजूच्या कुकडागुडात घुशील सरपाक धन होऊन रानात सोडील घटना कारवार तालुक्याच्या हळगात घडली। हळगाचो निवासी कृष्णा गुंगी हेमगेल्या घरात बाजून आशिल्ल्या कुकडागुडात रात्रीन सरप घुसलो। रात्रीन कुकडा आवाज करचे ऐकून कृष्णा हेमी गुडात वचून पळयले। त्याने आमकां गुडात सरप दिसलो। तेमी ताबडतोब फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक माहिती दिले। जाग्यार येयले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कर्मचारीन सरपाक सुरक्षीत धन घेवन परत रानां सोडले। सर हंगे हेडी रे हल्लो हो तू बुकारे हो तो कित्याक सुसू करता दिवडच म्हणटाल कोणी घरात येयल्या समाजसेवेक खूप इतले रूप, पण समाजसेवा खंयचे रूपान करू शकतात। कारवारच्या एक मनशान कोणी कन्न चालली सेवा कन वय वडिलाले मन जिंकले। हय, पहिलेत कोरोना महामारी लागून घरातल्यान भायर पडूकूच मुखार फाटी पळयत आशिल्ल्या ह्या दिवसाक तवकते चक्रवादळ उत्तर कन्नड जिल्ह्याक आदळ्ळो। सतत 3 दिवस चक्रवादळीचो प्रभाव आशिल्ल्यान सगळे कडेन विद्युत तारी, खांबे, कितलेशे विद्युत उपकरण पाड जाले। तेजेन पॉवर सप्लाय ना जावन लोक त्रासा सापडले। रात्रीन काळकार रावचे परिस्थिती येयली। मोबायल स्विच ऑफ जाले। उदक पंप करचे मोटर बंद उरली। घरात वापरूक उदक ना जावन वय वडील लोक त्रासा पडले। बोरवेलाचे उदक पंप करूक मोटर बसयले बंद पडले नंतर घराक उदक हाडतल तरी कशें हो प्रश्न वृद्ध लोकांक जाल्लो। जाल्यार हेमगेल सगळ्याले त्रास कितें म्हण घेवन जाणून घेयले कारवार भांडीशिट्टा निवासी झूड फर्नांडीस हेमी वृद्ध लोकांले मदतीक मुखार येयले। पॉवर सप्लाय ना जावन त्रासात आशिल्ले घराक जनरेटर घेवन वचून तात्पुरती पॉवर सप्लाय दिवन उदकाचे टँक बंद दिले। तशेंच स्विच ऑफ आशिल्ले मोबायल चार्ज करून दिले। मिक्सर ग्राइंडर चालू करून घेवन मसाल वाटूंक मदत केले। पण जनरेटर घरा घरा व्हरच्या ह्या सेवेक आनी ह्या मदतीक तेमी 1 रुपया बी घेयले ना। तेमगेल्या ह्या उपकाराक वडील जीव आशिर्वाद दिते आसात। ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಇದು ಹಾಕಿದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ। ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ। ॲम्ब्युलन्स आणि टँकर लॉरी मध्ये खाती झालेल्या अपघातात एक व्यक्ती मरण झाले, तसे 3 लोक जखमी झाले। ही घटना होन्नावर तालुक्याच्या नॅशनल हायवेचेर घडली। फिड्स रोगीक घेवन गोकर्णच्यान ॲम्ब्युलन्स होन्नावरच्या हॉस्पिटलात वचूं वयते आशिल्ले तेन्ना समोरच्या नेवचे टँकर लॉरीमध्ये अपघात घडलो। ह्या अपघातात फिड्स रोगी रामकृष्ण प्रसाद हेमगेले मरण झाले। तशेंच ॲम्ब्युलन्स चालक जानू दत्ता नायक आणि ॲम्ब्युलन्साचेर प्रयाण करते आशिल्ले बालचंद्र गणपती प्रसाद सोमना गौडा हेमी जखमी जालात। अपघात घडल्यानंतर टँकर लॉरी चालक फरार जालो। होन्नावर पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। चक्रीवादळ येऊन 3 दिवस झाल्यार बी जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टीत पाऊस थांबतेत ना। बुधवार रात्री सतत पाऊस पण खूप इतलेकडे रस्त्यावर उदास साठले, तेजन संचाराक त्रास झालो। जिल्ह्यात चक्रवादळीचो प्रताप कमी झालो।
जाल्यार चक्रवादळे बरा सुरू जाल्लो पावस अजूनय थांबलो ना। सतत पावस पडटे आशिल्ल्यान विद्युत लोकां कडेन लिपून खेळटे आसा। कोरोना संकट आशिल्ल्या ह्या वेळाचेर पावस पडटे आशिल्ल्यान आनी मुख्य म्हणल्यार कोरोना कंटेनमेंट झोन आशिल्ल्या जाग्याचेर गरजेचे वस्तू पावयतल्याक पावस पडटे आशिल्ल्यान साध्य जाते ना। तशेंच शहराच्या खूब इतल्या रस्त्याचेर उदक सांठोवन वाहन संचार करूंक त्रास जाते आसा। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पेशंट आणि मरण संख्या वाढू कारण कितें हेचो पत्तो लावूक इन्व्हेस्टिगेशन टीम रचोवक जाय अशी मागणी करुनाडू संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एन दत्ता हेमी केला। कारवारच्या पत्रिका भवनात आज जाल्ल्या प्रेस मिटिंगात उलयिल्ले एन दत्ता हेमी सांगले, उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाची पयले पाळ येयली तेन्ना नियंत्रण करूंक जिल्हा प्रशासन यशस्वी जाल्ले, पण दुसरे पाळ नियंत्रण करूंक जिल्हा प्रशासन, सरकार किंवा MLA हेमगेली बेजबाबदारी दिसून येते आसा। जिल्हा मंत्री जिल्ह्यात बरे कार्यकर्ते आसा, पण कोरोना केसीस कंट्रोल हाडूंक तेमी बी विफल जालात। कोरोना विशयात कर्नाटक सरकार हारते आसा। जिल्ह्यात कोरोना पेशंटांची संख्या वाडती आशिल्ल्यान सगळे लोक भयेच्या वातावरणात जगचेशें जाला। कोविड सेंटरात कितें चलते आसा हेचे बद्दल पारखूंक जाय। मरणाची संख्या वाडूंक कारण स्वच्छ खातीर इन्व्हेस्टिगेशन टीम नेमणूक करूंक जाय। जिल्हा प्रशासन दिवसा एक नियम लागू करून लोकांक गोंधळीत शिरकती आसा। कोरोना प्रकरण वाडचे कमी करूंक होम आयसोलेशन करचे बदलेक हॉस्टेलात आयसोलेशन करूं जाय आनी कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या संपर्कात येयल्याक बी RT-PCR तपास करूंक जाय। मुख्य म्हणल्यार कोविड सेंटरात सेवा करचे डॉक्टराक कोविड रोग जिल्ह्यातल्यान भायर वयता म्हणल्यार तेमगेल्या खासगी क्लिनिकात काम करूंक दिवंक जायना। तशेंच कोविड सेंटरात CCTV लावूंक जाय, कारण पेशंटाक कशें ट्रिटमेंट करतात, तेमकां जेवण दिता की ना हें कळचे खातीर बरें जातलें आनी सगळे ट्रान्सपरंट उरतले अशें एन दत्ता हेमी मागणी केला। ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಸಾವು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು। ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 15, 20, 27ಗೆ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸಾವು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಾವು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾವು ಬರೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ जिल्ह्यामध्ये ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। लॉकडाऊन लागू असल्यावर बी कोरोना वाढते असा। तेजन जिल्ह्यात 22 मे तारीख ते 24 मे सकाळीपर्यंत जिल्ह्यात संपूर्ण लॉकडाऊन करचे आदेश जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी केला। मे 22 तारीख ते मे 24 तारीखपर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करूंक जाय आनी ह्या वेळाचेर कोण बी घरांतल्यान भायर पडूंक जायना अशें जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी सांगला। कोविड प्रकरण वाडतेत आशिल्ल्यान नियंत्रण करूंक कठीण क्रम घेवचे नाइलाज आसा। तशेंच शिर्सी, सिद्धापूर आणि मुंडगोड तालुक्यात जास्त प्रकरण मेळते आशिल्ल्यान ह्या तालुक्यात मे 21 तारखेच्यानच संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करून आदेश केला। मे 24 तारखेनंतर कोविड प्रकरण वाढल्यार परिस्थिती पळोवन घेवन निर्णय घेतले अशें तेमी सांगला। ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ, ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು 24ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಡಿತರಗಳನ್ನು 4-5 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು। 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ಹೂವು ಇದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಯ ಮೂಲಕ, ಕೈಗಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ सहकरिसಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು विनंती ಮಾಡ್ತೀನಿ। आयचे इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं।
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.